गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान वडा पुनव आणि सांसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान वडाचे झाड लावपाच्या कार्यावळीचे आयोजन केले। तनिष्का गटातल्या बायलां खातीर ही कार्यावळ आशिल्ली। या कार्यावळीक बायलांकडल्यान बरो प्रतिसाद लाभलो। वडा पुनवेक वडाच्या रुखाची पूजा करतात। गोंयभर बायलांनी पारंपारीक पद्धतीन वडा पुनव वडा उमेदीन मनयली। त्याबरोबरच तनिष्का व्यासपीठान आयोजित केल्ल्या चला बदल घडोवया ह्या उपक्रमा खाला वडाचे रोप लावन वडा पुनवेक एक वेगळो असो अर्थ मेळवून दिलो। यशस्वी महिला म्हणटा तो मेंबर आसा। आमी सगळी बायलां सवाशिणी जमा जाल्या हांगा वडाची पूजा करपाक आनी ती आमी आतां 7 फेरे घालून पूजा केली। आमी ह्या वर्सा आमी हे वडाचें झाड लायलां आनी ते फुडल्या वर्सा आमी आनी पूजा मोठ्या हेतूर करतली। नमस्कार, माझे नाव योगेश्वरी योगेश्वर पेडणेकर। हांव पवाळी सेल्फ हेल्प ग्रुपचे अध्यक्ष। आमी हांगासर वडाची पुनव करपाक जमलेले आसा आणि आमी 9 अध्याय घडोवपाक फुडल्या पिढी वडाचे झाड फुडल्या पिढये खातीर लायता। आम्ही सगळी ब्राह्मणेश्वर महिला मंडळ जमा जावन आम्ही वडाची पूजा करता। फुगडे बी आमचे भजन बी सगळे वडाकडे चालू असतात। सगळे बायला 10 सुरू करतात ते 12-1 मेरेन चालू असतात।